हांव एंथनी डिसिलो फ्रॉम आसोलना आंबेली. जायते फावटी हे गार्बेजीचेर जायते लोकांक सारको राग येता की वयत थिंगा गार्बेज दिश्टी पडटा गोंयांत. आमी आंबेली पंचायतीन एक मोहीम चालू केल्ली आनी आमच्या सरपंचान त्या टायमार जेन्ना क्रूज सिल्वा सरपंच आसलेलो तेदोणा ऑलमोस्ट 1.5 बाय 1.5 मिटराची गार्बेज बीन दवरली एक एक वॉर्डांनी. पूण कांय कारणां लागून ती गार्बेज कलेक्शन सिस्टम जावं ना. मे बी ऑल्सो अवेरनेसूय जावं ना आनी ती गार्बेज थिंगा रॉट जावपाक लागली. फायनली लोकांनी त्यो गार्बेजी बिनां भायर मारली. आतां वयत थिंगा गार्बेज दिश्टी पडटा. काल इतली गार्बेज चोयली हांवें ती जायना जालें सोसूंक. सो हांवें म्हणलें धाकलो व्हिडियो करतलो आनी हितून हांवें दोनी कॉन्स्टिट्युन्सी गेले, नावेली आनी मुगेले वेली. आनी ती जाल्यार एक कॉन्स्टिट्युन्सीन ओन्ली सुमार 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर कवर केलाय आनी तितू इतुली गार्बेज आहा ओन्ली इन अ स्टेच ऑफ से 1 किलोमिटर. सो इमॅजन गोंयचे मेन रोड्स, हायवेज आनी इनलँड रोड्स दोल जायत एप्रॉक्सिमेटली ते म्हणल्यार 20,000 किलोमिटर्स रोड स्ट्रेच आहा. सो आख्ख्या गोंयांत ही गार्बेज कितुली अशें करून गोंयची आमची जमीन निसणटन जाता आसतली. इवन इफ आय कन्सिडर 50% ऑफ वॉट हॅज बीन कोटेड एज से 10,000 किलोमिटर्स. सो इमॅजिन हे 2 किलोमिटरां हितू गार्बेज जाल्यार इवन इफ यू कन्सिडर इवन 20,000 सोल्ड, 10,000 सोल्ड, 5,000 सोल्ड. सो इमॅजिन ओन्ली इन 1,000 किलोमिटराक हे भाशेन गार्बेज आसतायत आमच्या गोंयचे कितें जाता तें चोया. सो जस्ट इमॅजिन. सो एकूच उल मारता टायम एंड अगेन, प्लीज फर्स्ट इनिशिएटीव अवेरनेस सेन्सिटायज करुया लोकांक. इतुल्या क्रोर्सान पयशे म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेगेलो सरकार. वाय डोंट यू इन्वेस्ट मनी ऑन सेन्सिटायझींग द पीपल, ब्रिंगींग अबाउट अवेरनेस ऑन द सिवीक सेन्स, वॉर्ड टू वॉर्ड लेवल तेजेर पयशे घाल. So let the people get conditioned to know what about the civic sense and how the garbage can be managed at a personal level. Tej uprant, the next step also could be, or vice versa, provide dustbins at certain intervals, let's say even 200 meters on the main roads and inlet roads, so that at least the garbage will be at one particular point instead of just strewn all over the place everywhere, which is much more difficult to be handled later on. So at least in spots जर ती garbage urot, at least collection are बऱ्या पडटली. So sometimes some people may say Gorgoran yeta garbage collection. That in some panchayats they come once in a week. Some panchayats they come only for the dry waste. So there is discrepancy on that. Secondly, highwayचेर even interstate लोक पण येता garbage घेवन आपल्याली भायर मारपा म्हूण. They find the highways is the best place for them to just throw the garbage. So think करप कितें मागीर. So I don't know. There has to be some committee formed to find solutions for this, systematic solutions. A full-time awareness, sensitization, a full-time provisions to be given of garbage bins in intervals of 200-300 meters. 200-300 meters. So what I have seen right from Betul till Naveli, एक देखून व्हडले मास कलेक्शन ऑफ गार्बेज हुंय रस्त्यांचेर दिश्टी पडना. ते जिल्हा पंचायती गार्बेज बिन्स जाल्यार दिश्टी पडय, पूण आमच्या खंयच्या गांवां हेसोली एक गार्बेज बीन टील डेट ना. सो आय होप थिंग्स वील बी बेटर. एंड
watch the video ahead. So I hope it touches the people, at least the people in authority. ओ प्रमोद सावंत पळय दोतोरू तो सांगता गार्बेजीक कितू क्रोर्स आनी क्रोर्स मोठाय म्हणटाय पूण ह्या गार्बेजीक तुम चोय येना हे सिंगापूर करूं सोदताय सिंगापूर विदाउट डस्टबीन म्हूण तेसोले आतां जरी तर हिंगा पर्टिक्युलर इंटरवल डस्टबीन आहलो जाय तूं जाल्यार लोक एश कोन्न कचरो उडोवपा पावना आहलोलो लोकांक गुन्यो आहा येस पूण एट द सेम टायम हे लोकांन जाल्यार हे लोकांन डस्टबिना उडयलो बरो पयस करून सगळ्या रस्त्याचेर आख्ख्या सायडीक रस्त्याक डेकोरेशन केलो आहा डेकोरेशन केला आनी मागीर थिंगा कचरो काडटाय मागीर कचऱ्याकूय उच घाताय आनी वचय हिंगा आतां वचय नो गार्बेज म्हूण बोर्ड मारला आनी 5,000 फायन हुंय और 6 months जेल विलेज पंचायत तेलावली आनी हे तेलावली म्हूण उलयना हांव आमगे ते आंबेले जाता ओसोणे जाता सगळ्या जायते गांवांत जाता द क्वेश्चन इज नॉट लुकिंग एट वन पर्टिक्युलर पंचायत और वॉर्ड एक पाटी आंबेलेचो सगळ्याक व्हडल्यो व्हडल्यो पोती भोवन दवरताय तेजे काडले आतां तो हिंग कचरो थिंग नो गार्बेज मारला हिंग कचरो 50 मिटरान कचरो थंय आतां हो हिंग बरो आसता दोनी वाटेन डेकोरेशन हे जालो हिंगा आमकां एक बोर्ड येयलो नो गार्बेज थंय नो गार्बेज आमकां येयलो पूण नो गार्बेज म्हूण आहा पूण गार्बेज बीन नाय So this is not a state of any particular village. This I happened to see that it was worse. Too much it was. So and this is not a video for any particular panchayat as such. This particular video is with respect to the whole of Goa. कित्याक आमगेलो CM प्रमोद सावंत हो स्वता बोवाड घाता गार्बेजीक हितूंतल्यान दिलो आहा एनवायरमेंट क्लिनलीनेसाक क्रोर्सान पयशे म्हणटा क्रोर्स कोण बीच क्लिनींग और रोड क्लिनींग ताका लागून तकल्यांक घ्या तुज्या आनी डू समथींग हें कोनाय तुमी पूण हेजे पाटीन लँड कन्वर्शन कोताय दीस रात लँड कन्वर्शन फकत लँड कन्वर्शन चय हे आनी सारकें डायरेक्ट चय फूल स्केल नावेले जाल्यार इमॅजिन कोरया ऑल गोवा लेवल हे दुयेंस सारकें कॅन्सरा परस जालो हे वर्स दॅन HIV एड्स जालो आई हे पयलीं जाग्यार घाल हे जाग्यार घाल बगर आनी जमनीक गोंयचे 1 स्क्वेअर मिटर जमनी देगो घातलाय ना काय तुमी सगळ्या चोर बसोनाय गोंय मरे तुम सांग निसंटन कोण भाड्याक लायला ना तुम हिकून हायल ना तुमी निसंटन कोण उडयला तुमी निसंटन हे आमगे वेळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे थंय सगळे रोड सायड चय हिंग बोला हिंगा आनी एक सोंसडो जाला हे वयत थिंगा एक कडेन एक सोंसडी जालो आहे थंय चय ही गार्बेज कितको जालो आहा ती एसको बारीक बारीक आख्ख्या गोंया मरे सोंसडी कोण उडयले तुमी आतां आमको लोकांचे गायनाका कित्याक लोकांक ऑप्शन ना जाय तूं लोक हेचो हेंच कोतो न्हू सी चय रे हिंगा हे सोंसड्या मरे बारीक हे जायना जातो जाय तूं सरकाराक
सिवीक सेन्स सरकाराकूय आसपा जाय लोकांकू न्हू आं जाल्यार सरकार कितको तरी आमगेले पयशे वताय ते इतले आं आख्या ऑल इंडिया लेवल म्हणल्यार ऑल गोवा लेवल आं गार्बेज तुम हळूहळू कॉन्ट्रॅक्ट दिताय बीच क्लिनिंगाक क्रोर्सां कॉन्ट्रॅक्ट दिताय आं जाल्यार हे कांय ना हितू भिकार जाल्या ही क्रोर्सान तुम आमगे गोंयची माती गोंयची जमीन इकून हायली पूण बेतला सान नायल पाव पुसान मरे एक इंटरवलान डस्टबीन नाय मरे एक व्हडली एक डस्टबीन नाय एटलीस्ट एक 200 मेत्रां डस्टबीन तरी दवरूं जाय न्हू ती डस्टबीन नाय मरे तुगेली मागीर म्हटल्यार तुमी घराको कलेक्शन येताय घराको कलेक्शन येताय हायवे ड्रायव्हर जाय ते कितको जाय हायवेचे वयताय ते मागीर अशें को उडयतले न्हू रे सगल्याकूची आतां एक पार्ट आमगे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी घेता हांव सो हिंगाय तशेंच हिंगा हांव 1 किलोमिटर रोडाचेरय काड जाय तूं गार्बेज कितू तिचो आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 किलोमिटर बिफोर ब्लेमिंग द पीपल आर वी प्रोवायडिंग द ऑप्शन्स फॉर देम सो यो गार्बेज किती गार्बेज मध आनी रीत आनी मध आम फकत लोकांचे घाता हिचो हे व्हडलो संसडो मरे वचय हे संसडे सारखे ते डस्टबीन ना म्हणटरी ते लोकांक रस्त्या वयल्यान वयताय ते करप कितें हेचोय हिंगांचोय हो आनी संसडो चोय आनी हिंग मागीर थोडे लोकल ट्युरिस्ट येताय ते व्हडले बॅग कोण उडयताय गार्बेज हिचोय हेचोय जेवणा प्लेट ह्यो आतां लोकल ट्युरिस्ट येताय हुंय बसताय जाग सोदताय जेयताय आनी मागीर ती गार्बेज थिंगाच आनी व्हड पोती भोवन बॅग कोताय आनी उडयताय आनी ते गार्बेज एक कडेन ना इमॅजिन सो प्रमोद बाब इन्स्टेड ऑफ जस्ट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द लूट ऑफ गोवा तूं जावं तुगे सरकार जावं आनी तो विश्वजीत राणे जावं 39 असो तुम बोर प्रोविजन हाडे हेजे एक प्रोविजन हाड इफ देर आर नो डस्टबीन विदिन 100 meters रेंज that पंच that सरपंच that MLA should be dismissed bring such a law no दोन्ही आटी आहे हो गार्बेज हांव एक आटी कॅमेरा गुंडायत म्हळ्यार दुसरी आटी चुकत आना जाल्यार सो इट इज नॉट चोय आनी सोसळो चोय and all this is happening within a range of 1 kilometer चोय घरा वेस्ट उडयतले so all these things need to be done anyhow I hope the government will learn something from all this हिंगा आतां हे आमगे असोळींग आहात आख्खे चोय ही गार्बेज हे सगळे आतां हिंगा गार्बेज बीन ना जाल्यार मुडप हुई आतां आसोलना टू न्यू आंबेली वचपाक रस्त्याचेर चोय आतां आनी हिंगा एक संसड केला कोणें जर हाडा ओल्ड गार्बेज काड हिंगा उडयल्या आमकां तो प्रश्न